आदिवासी कल्याण संचालनालय, आदिवासी संशोधन संस्था गोंय सरकार आणि केंद्रीय वन जीवन कार्य मंत्रालयान भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान संमेलन आयोजित केले। संमेलना वेळार मुख्यमंत्र्यान फॉरेस्ट रायट क्लेमा विशीं माहिती दिली। आतापर्यंत मोर दॅन 4000 फॉरेस्ट रायट क्लेम, फॉरेस्ट रायट एक्ट क्लेम्स आम्ही सेटल करपाक शकले, हो म्हाका खूप अभिमान आसा। म्हणजे सांगे आसतले, केपे आसतले, काणकोण आसतले, एवढे 70 आसतली किंवा धारबांदोडा आसतले, या पुराय सह्याद्रीच्या बेल्टांत हे रावपी लोक हे फॉरेस्ट रायट एक्टा खातीर गेली कितलीशींच वर्सां झगडत आशिल्ले, गेली कितलीशींच वर्सां आपले घर रिपेर करपा खातीर, आपल्या हेतूंतल्या जमनी खातीर झगडत आशिल्ले। बट म्हाका सांगपा खातीर खूप खोस भोगता की पयलेच फावटी अशा पद्दतीचे फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत ह्या जमनीचो हक्क तांकां मेळपाक शकले। की भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती साजरी करता आसतना ना की फक्त ट्रायबल की बाकीचे सगळे भाव आनी भयण हांगासर मोठ्या संख्येन हजर रावल्या आणि तेकाच लागून आज हे संमेलन जे आसा, हे संमेलन हे फक्त कला सादरीकरणाचे संमेलन न्ही, तर हे देशभक्तीचे संमेलन आसा, हे विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपाचे संमेलन आसा। संमेलना वेळार आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री रमेश तवडकारानूय आपली मतां मांडली। या भागांतल्यान भूमीपासून पयस करचे ना आणि या जंगलापासून पयस करचे ना आणि त्याच्या जंगलाचे या भूमीचे रक्षण आम्ही करतले, आमच्या संस्कृतीचे रक्षण करतले। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।